शिरगाळ धारगळ वाठारांतल्या एका घराच्या बंद कुडीत चलपी बेकायदेशीर IPL क्रिकेट बॅटिंग रॅकेटाचो गुन्यांव फाट्यान पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात गुन्यांव फाट्यान गुजरातच्या प्रतीक विनूभाई कोरात आणि महिरभाई नटूभाई परमार ह्या दोगांक अटक केल्या। त्यांच्या कडल्यान लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि हेर सामान मेळून वट्ट 1.5 लाखाचो मुद्देमाल जप्त केलो। फुडलो तपास चालू आसा। हालीं राज्यान IPL बेटिंगेचो सुळसुळाट जाल्लो आसा। कितल्योश्योच IPL बेटिंगेच्यो रेड मारून पोलिसांनी तांकां धरलेले आसा। काल म्हटल्यार 8 मेक धारगळ हांगासर अशीच एक रेड मारून पोलिसांनी एक बेटिंगेचो IPL बेटिंगेचो पर्दाफाश केलो। ह्या बेटिंगेन क्रायम ब्रांचेन जी रेड मारली तितून प्रतीक खोराट आणि मिहीरबाई परमार हे दोगू जण 29 वर्सां पिरायेचे भुरगे तरणाटे दोगू जण गुजरातचे असून हांकां दोगांक अटक केल्ली आसा। त्यांच्या सोबतच त्यांचो लॅपटॉप, मोबाईल फोन्स तशेंच हेर गजाली आणि 1.5 लाख रुपयांची ह्यो सगळ्यो गजाली मेळोन 1.5 लाख रुपये सीज केल्लेले आसा। आणि हो सगळो जो रेड आसा ही काल 8 मे ह्या दिसा धारगळ हांगासर क्रायम ब्रांचान मारलेली आसा। आणि ह्या दोगांक अटक करून ह्या IPL बेटिंगेचो परत एकदा पर्दाफाश केलेलो आसा। हितून दिसून येता की IPL स्टार्ट जाल्ल्या गोंयान कितले जाग्यांचेर IPL बेटिंग जाता आणि IPL बेटिंगेचो सुळसुळाट जाला राज्यान ह्यो परत एकदा पळोवन येता। अश्यो ह्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतलो। पळयत रावत गोमंतक TV।